राज्यातल्या बहुतेक वाठारांनी हाली चोरयांच्यो केशी वाढल्यात। काल बेतूल खाणी देवाच्या घुमटेत चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळी। थळाव्या लोकांनी दिल्ले माहिती प्रमाण हे घुमटेतली फंडपेटी फोडून हात साफ केलो। कुंकळेचे पुलीस या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। पळयात पुराय बातमी। काल श्री खाणीदेव प्रसन्न हो जे देवस्थान आसा बेतूल हांगा या देवळाक चोरी जाली आनी काही पयशे जे फंडपेटी आसले हे फंडपेटी तेणी चोरून व्हेली। सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की हो जो खाणीदेव आसा हो हांगचे सगळे लोकांचे आनी जे बोटीकार कोण आसात ह्या गांवचे सगळे लोकांची राखण करता आनी त्याच्याच खातीर ह्या देवाचें नांव खाणीदेव देवुल्ले कडेन आसा। हे पुर्वजां पासून नांव आसा की हो जो खाणीदेव आसा हो सगळ्याक हांगा फेरी मारता। हे जे लोक सांगता स्थानीक लोक जे सांगता त्या कोताक हांगा रातीन सगळे लोक गरोवपा येतात आनी ह्या गरोवपा येयल्ले कारणान हांगा कोण कितें करता म्हूण तो कळना। कोण चोरून व्हरता कात करता काय ना। हेजी पयलीं हांगा चोरी जाल्ली। ह्या चोरी जाली तेन्ना हांगची घाटी ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो चोरून व्हेल्ल्यो। त्यो घाट्यो मागीर पुलिसांक खंय तरी पेट्रोलिंग करता आसतना मेळ्ळें आनीक तेणी त्यो परत्यो हाडून दिल्यो। आज ही देवळाचें रेनोवेशन जाला, बरें देवूळ बांदलां आनीक ही पयली फावट परती चोरी जाले कडेन आसा। लोक मागतात की हांगा खंय तरी एक पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी दुसरें हे जे रातीन पळय गरोवपा येतात हेंकां खंय तरी पंचायतीन एक बंधन घालचें आनी टायम दवरचो म्हणून। ना जाल्यार हांगा खुबशें वायट कितें घडटा म्हणून ते लोक मागतात की पंचायतीन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून। त्याच बरोबर जे पुलीस आसात हे पुलीस प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस स्टाफ आसा ते कमी आसा आनी घर चड जाल्यात, लोक चड जाल्यात आनी पुलीस कमी जाल्यात। खंय तरी पुलीस पेट्रोलिंग हे वाडोवपाची गरज आसा आनी ही जर वाडयली तर असली चोरी ज्यो आसात ह्यो कमी जातल्यो। कित्याक ह्यो सगळ्यो चोरी असां जायत आसात। चोर एकदां येवपा लागले की ना हे चोरीत रावतात म्हणून लोक मागतात की हेंचेर कांय तरी रिस्ट्रिक्शन जावचें आनी हांगा ह्या चोरयेचो सूक्ष्म जावचो म्हणून। कुंकळे पुलिसांनी हांगा पंचनाम केले कडेन आसा आनीक फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे कुंकळे पुलीस करतात। काल येयले तेन्ना सांगपा लागले आदले दिसा चोरी जाली म्हणून। मागीर ती फंडपेटी आहा पळय सायडीन ते कोण तरी ती कितें हातून कितें लोखणाचें तें आतां इतले ते आसलेले ते लॉक तशें आहा आनी ते सायडीन क्लॅम्प आहा ते कितें तरी घालां वारां घातलो काय पायप कितें घातलो तें आमकां खबर ना। सो ते तोडलां आनी तितून कितें आसलें तें फंड येयलें तेंच्यांनी। म्हाका दिसता ही फंडपेटी फोडल्यार एक हो प्रोग्राम पळय जाल्लो हांगा एक 4-5 म्हयन्या पयलीं तेज्या पयलीं काडलेली, तेज्या पयलीं सगळे पयशे तितून आसले। आतां ते कितले जाल्ले काय खबर ना आमकां। हेचे पयलीं चोरी हांगा जाल्ली आनी ते चोरी एकदां जाल्ली घाटी येयल्ली चोरून त्यो ऑटोमॅटीक मरे पुलिसांक मरे होसवणे का मुड्डावल्यान तेंच्या गाडी वता तांकां ते मेळ्ळ्यो आनी तेंच्यांनी मागीर त्यो हाडून पुलिशेन मागीर त्यो आमचे कोण जाणटेले आहा तेंच्या ताब्यान केल्ल्यो। आतां हे हांगा हे पळय हांगा सारकें केल्ल्याक म्हणजे हे मॉडिफाय केल्ल्याक ही फर्स्ट टायम चोरी। आतां गांवांत कोण येता म्हणजे रातचे मरे हांगा लायते लोक गरोवपा येता। आमी जायत पाडी पंचायतीक सांगलें बाबा तांकां एक रिस्ट्रिक्शन करा 9 उपरांत हांगा तांकां धाडनाका म्हणल्यार पंचायती इंट्रस्ट घेयना। मागीर गांवां आमचे कोण पंच आहा तांकां सांगलें ते म्हणटा कितें प्रॉब्लम जाल्यार मागीर सांग पुलिशे तेंच्यांनी कितें सांगलें आसता म्हाका रातचे 12:30 1:30 2:00 आतां कोण येता आनी कोणाक खबर आहा। आमी सगळे न्हिदलेले कडेन आसता। सकाळी फुडें तामसीक 4 सुमार अशें भोंवपाक बी येयल्यार ते वयता मोटरसायकलीन। एक्चुअली ते आउटसायडर रे ते आतां खंय कितले जाल्यार तांकां रिस्ट्रिक्शन घालूंक जाय। तांकां मेन म्हळ्यार रिस्ट्रिक्शन घालूंक जाय आनी बाबा कोण येता कितें आहा ते आमच्या गांवच्या मरे सरपंचान एक बोर्ड मारपा जाय तांकां बाबा अमूक टायमार हांगा आनी गरोवपाचें न्हू। गोवा 360 खातीर बेतूल साकून रमेश नायक राव।